अर्बन हेल्थ सेंटरान ऑर्गनायज केल्ल्या ह्या मेडिकल कॅम्पाक आमचे बरोबर आसा ह्या अर्बन हेल्थ सेंटराचे प्रमुख डॉक्टर बाप्तिस्ता, बाकीचे सगळी डॉक्टर्स सिस्टर्स ह्या कॅम्पाक पार्टिसिपेट जावपाचे आयिल्ले सगळे भावनो आनी भयणीनो, म्हणजे एक चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचे सुशिला नायक आनी बाकीचे सगळे आमचे मेन लोक जे ह्या कॅम्पा खातीर आयल्यात. भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजो 17 तारखेक 75वो जन्मदीस जालो आणि त्या जन्मदिसाच्या निमित्तान अख्ख्या देशभर सेवा पखवाडा म्हणजे पंधरवडो, सेवाचो पंधरवाडो, इंग्लिश आणि हिंदीत पखवाडा म्हणतात, आम्ही ताका पंधरवाडो म्हणतात. 15 दीस सेवा लोकांची करपाचो एक कॅम्पेन सरकारान वेगवेगळ्या स्तराचेर आखली. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तातूंत भितर हेल्प केलो. हेल्थ डिपार्टमेंटाक रोल दिलो की तांणी बायलां खातीर वेगवेगळ्या कडेन कॅम्प करपाक जाय. आमी स्वच्छता कॅम्पेन केली. आमी मडगांवां जवळ जवळ 10-12 कडेन स्वच्छता करपाचो प्रयत्न केलो. तरेतरेचे कार्यक्रम ह्या दिसांनी जाले आनी ताच्या जागी मुखार वचून प्रायम मिनिस्टरान नवरात्राच्या पयल्या दिसा, पयले नवरात्राची रात आशिल्ली, त्या दिसा ताणें GST भितर एक रेव्होल्युशनरी स्टेप घेतलो आणि GST ही फक्त 2 स्लॅब उरले, 5% आणि 18%. 12% काढलो गेलो, 28% काढलो गेलो. म्हणजे खावपाच्यो वस्तू धरून, स्कूटरी धरून, लॉटरी धरून हे सगळे सवाय जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. आमी बाजारांत भोंवले, व्यापाऱ्यांक गुलाब दिलो, तांचें अभिनंदन केलें, तांकां सांगलें तुमकां जे बेनिफीट मेळ्ळा ते सामान्य मनशाक पास ऑन करा. म्हणजे अशी बारीक मनशाक दोळे मुखार धरून काम करपी ह्या देशाचो प्रधानमंत्री, ताका दिसता की देश विकसीत भारत हो जर जातलो जाल्यार प्रत्येक नागरिकाचें आरोग्य बरें उरपाक जाय. प्रत्येक नागरीक जो धंदो करता त्या धंद्यात ताका कितें जोडपाक मेळपाक जाय आनी ताचे खातीर जे स्टेप्स घेवपाक जाय ते स्टेप्स प्रधानमंत्र्यान आमकां घेतिल्ले दिसले. हांव सदां सांगता की प्रधानमंत्री आपल्या दोळे मुखार गरीबांतलो गरीब मनीस दवरता. 250 कोटी लोकांक फ्री रेशन दिवपी ह्या जगातले एकमेव राष्ट्र आनी एकमेव प्रधानमंत्री म्हणजे नरेंद्र मोदी. हे तुमी लक्षात घ्या. आजपर्यंत केन्ना कशें जालें ना. त्याच भशेन आरोग्याच्या बाबतीत गरीबातल्या गरीब मनशाक सुद्दां आरोग्याची फॅसिलिटी मेळपाक जाय. म्हणजे कितल्योश्यो योजना ताणें काडल्या. प्रायम मिनिस्टराच्या अंडरची प्रायम मिनिस्टराची आयुष्यमान भारत स्किमा, तिजो फायदो आतां हिंदुस्थानभर लोक घेतिल्ल्यान पळोवपाक मेळटा. हांव डॉक्टर बाप्तिस्ता आनी ताच्या टिमीचें अभिनंदन करता की तांणी त्या निमित्यान हांगा हो बरो कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा. एक्सलंट, म्हणजे अरेंजमेंट एकदम बरो. जागो लिमिटेड आहा. तो म्हाका सांगपाक आयलो तेन्ना म्हटलें जातलो मरे थंय काय म्हणून. म्हणजे इतलें तुमी सगळें केलां तांणी. आनी कॅन्सर हें डिटेक्शन धरून, मागीर तें वॅक्सिनेशन धरून, आभा कार्ड धरून, कोरोना अशें कांय ना. ऑल इन वन म्हणटा त्या भशेन केलो आनी लोकांचो टॅकोय ताका बरो मेळ्ळा. आतां बरे 120 लोक ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ले. म्हाका दिसता एक मॅसेज प्रायम मिनिस्टराच्या बर्थडेच्या निमित्यान देशभर आमी दिवपाक सोदता की प्रायम मिनिस्टर इज इंट्रस्टेड इन कीपिंग द हेल्थ ऑफ द वुमन, खास करून सशक्त नारी. म्हणजे बायल मनीस घट आसत जाल्यार संवसार घट उरता, बायल मनीस घट आसत जाल्यार घर घट उरता. घराची काळजी कोण घेता. एक दीस सर्वे केल्ली भुरग्यांची आनी भुरग्यांक विचारलें की तुमकां सगळ्यांत चड तुमकां कोणाचे बद्दल हें दिसता, आस्था आसता घरांत. 99% सांगलें की आमची आस्था आवयचेर आसता. APJ अब्दुल कलाम सुद्दां सांगता की 2 जागे आसा म्हणटा तो ज्या जाग्याचेर भुरग्यां भितर मॉरल व्हॅल्यूज इनकल्केट करपाक जाता, मॉरॅलिटी भुरग्यांक शिकोवपाक शकता. 2 जागे म्हणजे एक घरा कडेन त्या जाग्यार आवय भुरग्यांचेर बरे संस्कार करता आनी एक जागो प्रायमरी स्कूल ज्या स्कुलांत प्रायमरी टीचर भुरग्यांचेर बरे संस्कार करता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता नारी शक्ती किंवा बायल मनीस सशक्त जावप, बायल मनीसाचें आरोग्य बरें उरप, हें घराचें आरोग्य बरें उरप, हो कन्सेप्ट घेवन प्रायम मिनिस्टरान महिलां खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्स काडल्या. आनी आज हे आमचे डॉक्टर बाप्तिस्त आनी ताचे टिमीन हांगा हो कॅम्प करून आमी खुबशे कॅम्प मडगांवां करपाचे आसा. आमचो आरोग्य मंत्री, आमचो मुख्यमंत्री
आणि सरकाराच्या वतीन कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन्स हाडल्या. हे तुका 6 म्हयन्यांनी कॅन्सर जातलो जाल्यार 6 म्हयने पयलीं कळपाक शकता. ऑलरेडी तांणी 2 कडेन कॅम्प केले आनी तातूंतल्यान तांणी एक 8-10 केसीस अश्यो डिटेक्ट केल्यो जाका कॅन्सर जावपाक शकतालो, कॅन्सर जावं नाशिल्लो. मागीर हांव वचना म्हणटा दांताच्या दोतोरा म्हऱ्यान जर एक 6 म्हयन्यांनी बेश्टो चॅक करपाक वचत जाल्यार दोतोर तुका सांगपाक शकता डेंटिस्ट की बाबा पळय 2 म्हयन्यांनी हांगा कॅविटी जातली, त्यो 4 म्हयन्यांनी हांगा कॅविटी जावपाक शकता. सो प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. जातकीर मागीर ते तुगेले ते ट्रिटमेंट घेवप आनी कितें करप ते मागीर नर्वाक पावता, रूट कॅनल करचे पडटा. ताजे वांगडा पयलींच जर तुवें क्युअर घेत जाल्यार यू गेट सेव्ड फ्रॉम दॅट. त्या भशेन प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर हे बायलांकी लागू जाता. आमी तोय कॅम्प करपाचो आसा, हेल्थ कॅम्प एक मोठो करपाचो. अशे खुबशे कॅम्प विश्वजीत राण्यान आरोग्य खात्याच्या मार्फत प्लॅन केल्ले आसा. ते केन्ना तरी आमी मुखार करतले. आज प्रायम मिनिस्टराच्या सेवा पंधरवड्याच्या निमित्तान हो कॅम्प हांगा घडोवन हाडलो म्हणून हांव बाप्तिस्ट आनी ताजे टिमीचें अभिनंदन करता. अत्यंत बऱ्या पद्दतीन तांणी घडोवन हाडला. तुम्ही सगळ्यांनी त्याला टॅको दिलो, तुम्ही सगळे आयले, पार्टिसिपेट झाले, कॅम्प केलो आणि लोकच आयले ना जाल्यार कशें जातलें. म्हणून तुमकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रधानमंत्र्याचे जे इनिशिएटीव आसा भारताक सुपर पावर करपाक, तो भारताक नंबर 1 करपाक सोदता. म्हणून अमेरिकेच्या पोटांत दुखता, म्हणून चायनाच्या पोटांत दुखता, म्हणून ते अमेरिका कित्याक कितें उलयता, कित्याक कितें स्टेटमेंट करता. कोणाक इंडिया वयर सरिली नाका, लक्षात दवरा. आणि आज सगळ्या जगाच्या नजरो आसा त्यो इंडिये कडेन आनी इंडियेच्या प्रधानमंत्र्याकडे. कारण अमेरिकेन सुद्धा कितें करून इंडिया फर्म रावल्या. कोणाच्या मुखार मान झुकोवपाची परिस्थिती इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर खंयच्याच परिस्थितीत आयकुपाक तयार ना. आनी म्हणून म्हाका खात्री आसा की इंडिया एक ना जाल्यार एक दीस प्रायम मिनिस्टराचें जें स्वप्न आसा तें पूर्णत्वाक व्हरतले. तुम्ही सगळ्यांनी ते करपा खातीर तेंको दिवचो अशें तुमचे कडेन मागता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.